कोरोनाचे दुयेंस केन्ना वाडत आनी केन्ना कमी जायत ताचे विशीं सांगप सामकें कठीण. दुसऱ्या देशांनी ताचें प्रमाण कमी चड जायत आसा अशें चित्र दिसून आयिल्ल्याचें दोतोर बोरकारान सांगलें. कोविशिल्डाचो रेट मातसो कमी आसा, कोवॅक्सिनाचो रेट मातसो मायज आसा. दीज आर द रेट्स वीच आर फिक्स्ड बाय गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया एंड दीज आर एक्चुअली सो कॉल्ड सबसिडायज रेट्स आनी जे गव्हर्मेंटान कॉम्प्रोमायज करून हाडला त्या प्रमाणे हे रेट्स आसात. एंड हुएवर इज गोईंग टू द प्रायवेट हेल्थ सेंटर्स, I mean private hospitals, they will have to pay. Those who come to the government hospitals, they will get it free of cost. Actually, we have an epidemiologist, आमच्या DHSan, Directorate of Health Services, by name Dr. Utkarsh Betodkar म्हणून. He is a better person to speak on this. पण त्याच्याच कडल्यान जे थोडे फार म्हाका समजलां during talks and whatever we have read, whatever we have discussed, I want to tell you that he ल्हार फट्ट करून वयर सट्टलें. And then फट्ट करून सकल देंवतलें. This is what the prediction is. This is what is happening in South Africa and rest of the countries also. So we expect the similar sort of a position that हे ल्हार बेगीन वयर सट्टलें आनी तशेंच बेगीन सकल देंवतलें. जिनोम सिक्वेन्सिंग मशीन हाडल्या उपरांत कोरोना आनी ओमिक्रॉनाचे दुयेंती कितले आसा ताचो आंकडो कळपाक मजत जातली. Once again, a big subject, and I am not the authority to talk about this. We have only wishful thinking की सगळ्यांक नॅचरल इन्फेक्शन जालें, सगळ्यांनी वॅक्सिनूय घेतलें की प्रोबेबली आमकां एक हायब्रीड इम्युनिटी अशी मेळटली, ताका लागून वी वील बी प्रोटेक्टेड. दीस इज इफ म्युटेशन अशें जालें ना की जें आनी डेंजरस आसा आनी तेणी जर हेजेरूय मात केली. आय वॉन्ट टू टेल यू की सद्या जो आमचो ओमिक्रॉन आसा तो इट इज इवेडिंग द इम्युनिटी ऑफ आवर वॅक्सिन्स ऑल्सो. सो तरी इन्फेक्शन जाता. सो वी वील हॅव टू वेट अँड वॉच वॉट इज हॅपनिंग नेक्स्ट. गर्दी जावपी भौशीक सुवातांनी लोकांनी वचप टाळचें, कोरोना विशीं भलायकेचे सगळे नेम पाळचे अशें आवाहनय दोतोर बोरकारान केलें. So I am always saying at this point of time, it is not the government which is going to save you. It is not the hospitals which is going to save you. It is not the medicines which is going to save you. It is not the doctors which is going to save you. It is only you yourself who will save you. So what I am saying, the dictum in the full COVID pandemic is avoid what you can avoid. For example, आज हांव ऑफिसान बसलां, तुमी म्हटलें तुका जर एवॉयड करपाक मेळटा जाल्यार कर, बट दॅट इज नॉट पॉसिबल. आय हॅव टू वर्क, सो आय कॅनॉट मिस इट. पूण समजा जात्रा आसा, खंय तरी गॅदरींग आसा, कितें फंक्शन आसा, आय कॅन वेरी वेल एवॉयड इट. सो वी हॅव टू एवॉयड इट. सो द बेस्ट वे इज म्हाजें सगळ्या लोकांक मागणें की भायर तुमकां कितलेंय टेम्पटेशन दिसूं, सद्याच्या परिस्थितीन जीव वाचप सगळ्यांत म्हत्वाचें. त्या दृश्टीन स्टेप्स घेवप म्हत्वाच्यो. What can save us is COVID appropriate behavior. And when we say COVID appropriate behavior, we say it is 3 W's and 2 V's. And 3 W's is wear mask correctly, watch for social distancing, which should be 2 गज की दूरी, and wash your hands and mouth. हे 3 W's. and 2 V's are बी इन अ वेल वेंटिलेटेड प्लेस. बंद जाग्यांनी चड रावूं नाका, चड करून जंय गर्दी आसा थंय. एंड लास्टली इज माय सब्जेक्ट वॅक्सिनेशन. दॅट इज 5th V. गेट युअर सेल्फ वॅक्सिनेटेड.